जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार दुसरे फावटी जोनाक पावले. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वोस आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शारांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक फाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान चलोन वचोंक 3 दीस लागतले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचोन अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोन्ये वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिवासना वयलो उठलो. आपली वस्त्रां ताणें काडली. गोन्ये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचे फर्मान हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायनासां आनी उदक पियेनासां. मनशां तशें मनशां ती गोन्ये वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट चाल आनी आपल्या हातांक लागून आसलोलो जुलूम सांडूं. कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक फाट केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचे उतार हें. सान लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपले भोंवतणी लोकां समे सोडून येताना जेसू म्हणा लागलो, ही संतत नश्टी संतत ती खुना मागता. निजा की योना प्रवाद्याचे खुने शिवाय दुसरी खुना तिका मेळाशी ना. जशें योना प्रवादी निनेवे घरांक एक खुना जाल्लो तशें मनशापुती जातलो एक खुना हे संततेक. जडतेच्या दिसा दक्षिणेचे राणी हे संतते सवे उबे रावतली आनी हे संततेक गुन्यांवकार करतली. कित्याक सालमांवची जानवायेची उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पयन कर्ण ती आयिल्ली. पूण सालमांव प्रास व्हरतो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे संतते सवे उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक योनाची शिकवण आयकून निनेवे घरांनी आपली जिणी बदलली. पूण योना प्रास व्हरतो हांगा आसा. देवाचे उतार हें.